मोगाच्यान तुमकां सुमेस्तांक आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. ह्या आयचे मीस यूट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्लीं आसात लॅन्सी काविटा लेविन आनी लरिसा तावरो खटार. ह्या कुटुंबाच्या एका प्रत्येक इराद्या पासून मागोवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगार रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वड मनसुबदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या, जिनिताचे बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावन तुजे तांव शिक्षाक आत्मीक लिसांव, मागतां तुजे बेसांव. प्रेरीत जावन तुजे तांव शिक्षाक आत्मीक लिसांव, मागतां तुजे बेसांव. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगार रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वड मनसुबदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. मिसाचे तेसावा हे पुरी आसात. अर्गांचा मीस दितात उर्बन सिक्वेरा, रीमा डिसोजा, हेलेन पिंटो, रॅन्सन डिकोस्टा, ॲक्सिनो डिमेल्लो, जेरोम आणि जॅन्सी गोन्साल्वेस, स्टेसी लोबो, लुसी पायस, आल्रिया पात्रावो. प्रत्येक इराद्यापासून विन्सेंट डिसोजा. अंतरलेल्या भुरग्यांपासून जेविटा आणि विवियन, मेरी डिसोजा हिच्या आत्म्याक आयरीन फ्रांसिस डिसोजा, चार्ली डिसोजा हाच्या आत्म्याक अमिता डिसोजा निकुटम, चार्ल्स आणि सिसिलिया सिक्वेरा हांच्या आत्म्याक जुलियट डिसोजा, सेलिन डिसोजा हिच्या आत्म्याक कुटुंबाच्यानी दिवचे आणि आल्फ्रेड डिसोजा हाच्या आत्म्याक कुटुंबाच्यानी दिवचे. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, जेन्ना आमी खुर्सार खिल्याल्ल्या जेजूक पळयत आसतना जेजू आमचो कितलो मोग केल्लो म्हूण आमकां कळीत जाता. आनी जेन्ना आमी पवित्र एवकरिस्त पळयता तेन्ना आमकां कळीत जाता जेजू ह्या देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण. भाव भयणीनो, देव आमचो सदांच मोग करता. आमी कितेंय करूं, कशें आसूं, ताचो मोग आमचे थंय सदांच आसता, उरता आनी बाळटा. पूण सवाल हें की आमी इतलो मोग करच्या देवाचो आमी मोग करता गी, ताच्या सांगात आमी रावता गी. जेन्ना आमचेच जिवीत, आमचीच खुशालकाय, आमचेच बरेंपण आमी पळयत आसतना आमी देवाक पयस करता गी, हे सवाल आमी आमकां आज विचारून त्या अगणीत मोग करच्या देवा थंय आमी एक जावंक आमी प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन जेन्ना आमी हे प्रयत्न करता आसतना देवाचो मोग आमच्या जिवितांत चड आनी चड उरता, बाळटा आनी ताच्या मोगांत आमी जिवंक शकतले. ही कृपा घरी एकल्याक तो सर्वेस्पदी फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान खालतेपणी मागया. आमच्या पातकाची दुखदन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयण्यो, म्हजो अवसार संसार मनान चिंतून तोंडार उसार वायट आदरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां नादुदूता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. Somia kakut कर, kakut कर. Somia kakut कर, kakut कर. Krista kakut कर, Krista kakut कर, kakut कर. Somia kakut कर, kakut कर. Somia kakut कर, kakut कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुझे कृपेच्या देण्याने तांकां अधिकाधिक भर भावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेतन राजभर सलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. वच आनी हो संदेश जेरुजालेमाक आयका सारको परगट कर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्या मायपासाचो म्हाका उगडास आसा. अरण्यांत बी ओंपोंगो नातलेले बुंयत तुवें म्हजे फाटल्यान येवन एके होकले परी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल पर्जा सर्वेस्पराक एक पवित्र पर्जा जावन आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. जाणी तें केलें ती गुन्यांवकार जाली उलयता तो सर्वेस्पर. पिकाळ देशांत ताची फळां खावंक आनी ताची संपत्ती भोगूंक हांवें तुमकां हाडली. पूण तुमी भितर सरतच म्हजो देश तुमी बेश्टायलो आनी म्हजें दायज कांटाल्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें याजकांनी विचारलें ना. धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात. गवळी म्हजेर उपराटले. प्रवादी बालदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा आजब जा. जिंट मारलेलें जावन तरतर उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे पोरजेन 2 वायट केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो कोंडल्यो. उदक धरूंक उपकारनात त्यो फुटक्यो बांयो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. तुजे तें आसा सर्वेस्परा जिविताची जर. तुजे तें आसा सर्वेस्परा जिविताची जर. तुजे बोळेपण सर्वेस्परा मळबा इतलें उंच. तुजें विश्वासीपण कुपा पर्यंत पावता. उंच उन्नत पर्वता सारकें तुजें नितीवंतपण. सागोरा परी गुंड तुजें न्याय तीर्प. तुजे तें आसा सर्वेस्परा जिविताची जर. कितलो आमोलीक देवा मोग तुजो. देखूनच मनीस तुज्या पाकाट्यांचे सावळे काल आसरो सोदतात. तुज्या घराच्या सुबामपणान तीं दादोशी जातात.
तुझे गोडसाणेचे झरीचे उदक तू तांकां पिवंक दिताय. तुझे तें आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुझे तें आसा जिविताची झर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका वळखतल्यांक तुजो मोग सदां दाखय. बऱ्या मोनाच्यांक तुजी न्यायनीत निरंतरी लाभय. तुझे तें आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या दनया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडलाय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे आसलेले सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारेंनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे तें सिद्ध जाता इजायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचे काळीज दाड्डे जाला. ताचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडला धांपन. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकते, तांचे मोतीक समजते. अशें म्हजें ते फाटीं परतते आनी हांव तांकां गूण करतो. पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतत हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादेनी भाग्यवंत तुमी पळयता ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता ते आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. वखाण तुका क्रिस्ता. मनशाची आशा विशेष. जे कितें तो आशेता ताच्या जिवितांत कितले मेळ्ळ्यारय ताका पुरो म्हणले भोगणां येवची बारी अप्रूप. कितें आसल्यार तें आनीकी चड जाय म्हणली आशा हर एका मनशांतूय आसा. पूण अखेरेक ताच्या जिवितांत कितें जाता की म्हळ्यार हे सर्व संगती ह्या जानवाई जे कितें तो आशेता ती ताका तृप्ती दिवंक शकनात. ताचे तें ताच्या जिवितांत संतोष संपूर्ण रितीन मेळना. हे चिंतापी मनशाक आसा. पूण ह्या सर संगती फाटल्यान ह्या सर जानवाया फाटल्यान मनीस वचूनच आसा. ताची आशा ती संपूर्ण जाल्ली म्हूण दिसूंक येना. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनो भयणीनो, ह्या मनशाच्या जिवितांत देव पुरो म्हणली भोगणां येतात गी येतीत गी.
देवासोन बोग माझ्या जिवितांत पुरो मुळी बोगना या ते चिंतना मनशाच्या जिवितांत येवंक पुरोगी खंडित ना. संपुरो दुसऱ्या कारणाक लागून देव नाका म्हणले बोगना येवंक पुरो. पूण देवाचो अनुभोग देवाचो मोग या देव पुरो म्हणली बोगना एक देवाची सोदना करतल्याक येवची नात. कित्याक आमकां मनशांक देवाक समजोवचे या देवाक वळखोवचे ते संपूर्ण रितीन वळखोवचे भाग आमकां फावना. ते देखून जितले हांव देवाची सोदना करता तितले चड हांव देवाक आशेता तितले चड देवाची वळख म्हाका चड जाय म्हूण म्हज्या जिवितांत म्हज्या मतींत भोगना येतात. ते देखून सागोस्तीन अशें म्हणटा सोम्या ते विशेव घेतल्या शिवाय म्हज्या काळजाक विशेव मेळचो ना. आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. जेन्ना सोम्यातय म्हजे काळीज म्हजे जिवीत विशेव घेता तेन्ना पर्यंत म्हज्या जिवितांत विशेव समाधान संतोष आसचो ना मेळचो ना म्हणटा सा आगोस्तीन. कार्मेलीत सांतीन आविलाची सांत तेरेज अशें म्हणटा कितेंच दोशीना जावं कोणूच बेश्टायना जावं सगळें सरता देव मात्र बाळटा देव एकलोच पुरो देव एकलोच पुरो. ही भोगना आमच्या जिवितांत येवंक जाय मोगाच्या भोवनान भयणीनो. कित्याक ह्या संवसाराचे सर संगती आमच्या जिवितांत पयस वेतात. कितलेच मोगाचे वस्तू ह्या मोगाचो व्यक्ती आमच्या जिवितांत पयस सरतात पूण देव मात्र आमच्या जिवितांत सदांच बाळटा सदांच उरता. त्या देखून आमची भोगना जावंक जाय देव एकलोच पुरो देव मात्र आमच्या जिवितांत पुरो. देवाक त्यो स्थान मान पयलो आमी दिवंक जाय. हाचे पयले वाचप आमी आयकले जेरमया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी जेरमया प्रवादी इस्रायल लोकांक हो एक विशय तांच्या मोतींत घालूंक प्रयत्न करता. कित्याक इस्रायल परजेक देवान विंचून काडले. विंचून काडन त्या इजिप्त देशांतावन तांकां भायर सर हाडन त्या बसयल्या गांवांक तांणी रावाशी केले. अशें आसता हो लोक जेन्ना त्या सुरविल्या दिसांनी देवा संगी सदांच आसतलो देवा संगी सदांच रावतलो देवाचें उतर ते आयकतले आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत ते जियेतले. त्या देखून जेरेमिया प्रवादी म्हणटा तुमच्या तरणाटपणाच्या जिवितांत तुमी म्हजे सांगत आसल्यात म्हजो मोग तुमी अनुभवसलो आनी म्हजे ते तुमचे जिवीत तुमी जियेतल्यात म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमची साल समकन तुमी चलतल्यात. पूण आतां कितें जालां आतां तुमी म्हजेतान पयस गेल्यात. हांव तुमकां नाका म्हणून भोगना तुमच्या जिवितांत आयल्यात. म्हाका तुमी पयस केला आनी बोंब्या पुजा बाल प्रवाद्यांक तुमी मानतात आनी बाल देवाक या त्या देवाक तुमी मान करतात अशें तुमी म्हजेतान पयस केल्यात. पळय मोगाच्या भोवनान भयणीनो जेरेमिया प्रवादी इस्रायल लोकांक अशें उद्देशिस्तना अशें सांगता आसतना ताच्या मतींत आसलें कित्याक म्हळ्यार जेन्ना ती इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान भायर येता आसतना लोक देवाक मानवून देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत तो जियेतलो आनी देव सदांच ताचें हाजीरपण दुसऱ्या रितीन तांकां दाखोवन आसलो. पूण जेन्ना लोक देवातान पयस गेलो तांच्या जिवितांत अनवरां अवगणां आनी बंदडे अशें सगळे तांच्या जिवितांत तांकां भोगूंक मेळ्ळें. कित्याक जेरेमिया प्रवादी म्हणटा तांणी 2 पथकां तांच्या जिवितांत केली 2 सुखी तांच्या जिवितांत केली. कितें पयल्यान जिवीत दिवची जर
तांणी नाका म्हणली. सगळ्या तांच्या जिवितांत सुमार 40 वर्सां अरण्यांत त्या मरुभुमींत ते पैन करता आसतना देव जावन आसलो तांचो शारोती, देव जावन आसलो तांचो राखवली, देव तांकां सगळें तांकां दितालो, उदक खाण सगळें देव दिवन आसलो. आनी असल्या देवाक तांणी पयस केलें, जिवीत दिवच्या जरीक तांणी पयस केलें. आनी कितें केलें? दुसरे पदाक तांणी केल्लें जावन आसा, तांणी उदक नातल्यो बांयो खणल्यो, उदक नातल्यो बांयो खणल्यो. म्हणजे तांणी जे कोण तांकां तांच्या जिवितांत कितें जाय तें दिनासल्या त्या देवाक तांणी मान करूंक प्रयत्न केले, आरंभ केले. त्या बाल देवांक तांणी ह्या अन्य देवांक तांणी मान करूंक प्रयत्न केले. कित्याक ते देव कांयच दिवंक शकनात. आमी पळयता एलिया प्रवादीच्या जिवितांत ते बाल प्रवादी तांणी कितले मागल्यार तांचे मागणे तो बाल देव आयकूंक शकूंक ना. पूण जेन्ना एलिया प्रवादी त्या निजा देवाक मान कर ताका उलो मान ताचे लागीं मागता आसतना ताणें मागलें ताका फावो जालें. त्या देखून जेरेमिया प्रवादी अशें म्हणटा, तुमी त्या मुर्तींक त्या अन्य देवांक तुमी मान करन तांचे लागीं तुमी मागतात ते सगळें तुमी पयस करूंक जाय आनी त्या निजा देवा थंय परतून फाटीं येवंक जाय. भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां केन्नाय देव मात्र पुरो, देव मात्र पुरो आमच्या जिवितांत म्हणली भोगणां आयल्यात काय आमी विचारूंक जाय. आमी ह्या संवसाराच्या जायत्या वस्तूंक जायत्या लोकांक आमी चड आनी चड आशिता आनी संवसाराच्या ह्या लौकीक जिविताक आमी लबदून आमी जियेता. अशें आसतना आमी देवाक, त्या रचलेल्या देवाक आमी पयस करूंक आमी प्रयत्न केला. आज आमकां आपोवणें आसा जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आमी पयस करूंक जाय. संवसाराच्या वस्तूंक ह्या लौकीक जिविताक आमी लब्ध नासतना आमी देवातय आमी आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सक्कड संवता, सक्कड आळवता, पूण देव मात्र बाळटा, देव मात्र आमकां पुरो म्हणली भोगणां आमच्या जिवितांत येवन त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया. जे कितें बोंब्या पासून आमी करता सांपुरो दुसऱ्या संगतीक, दुसऱ्या व्यक्तीक आमी देवाच्या की सण मान करता, त्यो सगळ्यो आमच्या जिवितांत आसच्यो बोंबे ह्या अन्य देव, ह्या सर संगतीक, ह्या सर व्यक्तीक आमी पयस करूंक जाय आनी देवाक प्रथम आनी पयलो स्थान आमी दिवंक जाय. देव मात्र पुरो, देव एकलोच पुरो. ही भोगणां आमची जावं दी आनी त्या देवातय आमी सदांच आमचे जिवीत जिवंक तो देव आमकां कृपेन भरूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. Undo dakang suro arpita ye Bapa undia wainan sengi Bapa semerpitan amkan stuka ge Bapa kani kamci मोगान तुका आज भेटुंची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर. भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकाने नेहमी आमचे नेके पयस बेच्या आदावा सर्वेस पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक जे पद जेक तुवें फरमायली त्यो सगळ्यो सतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्यो.
तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओंपता. तूं दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचे तुवें आशिर्वाद घालूय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सुमेस्तांचे सुरवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सस्त्रच्या देवा, सर काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतां, थीर बरबशान ताचे महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गाने संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दिनी पवित्र कर म्हणून मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, ताका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी खराची हे रगत पातकांच्या बुक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartoso gut pergatuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवोंदारा आमची सडवोन कर. बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवितासून आनी सगळ्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटलेल्या आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पयस बेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जी परजरीत तुमकां मळपळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशा अंकार मेरे देवाची मेय संगाती मगे झुजे ती सोपती मगे दम दिता आनी सर काळी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून चिजून शिकलेल्या प्रार्थनात आम्ही दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र सा, तुझे राजम कायम, तुझी खुशी सरकार जाता, तुझी संसारात जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षेता तुझी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशनात एकट्यान आमकां जेवदारका कुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आखंदांती वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्तांत तुजे दोमदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरतीची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूं सुख एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजभर सरयता आयज ससनाच्या ससनाक. पुनः जीवन जाल्यार सुमे जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काल तुमची सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचेर जडती आनी ख्यास्त तरी आसा, पूण जेका कुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. बाबूंनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या सुमेच्या पवित्र जिवनाका पेद्यांत आमी सर्वच भागी. सुम्यान तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्वस्त भ्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिवितींचे उदार पियोन दिसोम्या आनी तान मोजी बाग. जिविताचो उंड दयेन दिसोम्या आनी मोजी तांब. बापाची खुशी तुवें केलें तुजें कान, अर्पण तुजो प्राण. सतानाने स्पिरिता करूंक आराधन, भेटयले सगळे त्राण. जिवितींचे उदक पियोन दिसोम्या आनी तान मोजी बाग. जिविताचो उंडो दयेन दिसोम्या आनी मोजी तांब. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे माय मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां बरल्याय, तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसले नवे जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजू मनशाचो येस जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी सर आमच्यो तेसावां आमच्यो गरजो कश्ट त्रास दूख आमी समर्पिया प्रत्येक रितीन ही पिडा बेगीनच पयस जावंक सर मनशांक बरी भलायकी लाभूंक जायत्या जाणांची कामां वचून आसात बरें तांकां काम मेळोवंक आमच्या भुरग्यांचो फुडार बऱ्या रितीन जावंक हे सर आमचे वैयक्तीक देसवां बाळका जेजूक समर्पून आमी सांगता मागया हे भाग्यवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतना सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरी एकत्र बरले स्मृतीची संगता स्त्री आमती तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशी जेजू भगवंत मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाला आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणी ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अंतरेगर मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी बेसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका मनूंच्याक सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्या सर बऱ्यापणान सुगडास काडून ताका आमी आर्गां दिवया सांगात आमी मागया हे भोवदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्या देवड उपकारा खातीर आमची मागणां तुमकां आयल्या तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाजी मारिफात जी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजल जोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट करूं
तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे चेतान रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मोरये साळका. तुका वंदितां वैभव वर्णितां, उपकारांस तुज्या दिन वासरगां भेटयतां. महिमा वाकणतां होगळी कुसातां, बापा तांकुर पेबे सावंदाड मून मागतां. देवा सोप मनीस जालोय, मोरये कुशीन जल्मून आयलोय. भक्तीन उर्बेन मोगान वाडलोय, देवा कुशे घालतो रावलोय. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मोरये साळका. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मोरये साळका. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरया आशिर्वाद दिव आमकां. बागेन कुर्साचे कृपेन आमकां आमच्या दिवा आमच्या मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.